नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मध्यान अंडर ट्रायल कैद्यांचो धुडगूस, जेल गार्ड धरून स्टाफाकूय बडयले। जेलर क्रिटिकल, गँगस्टर विनायक कारबोडकार सोपलो, 7-8 कैदी जखमी। आदले वायटपण वस्तून बाकीच्या कैद्यांनी गँगस्टर कारबोडकाराक जितो मारलो। महाराष्ट्रात व्हरतात म्हूण कारबोडकारान घालो धुडगूस, सुप्रिटेंडंटाचो रिपोर्ट। मांडवीतल्या कसिनोंचेर पणजेकारांनी बाय इलेक्शनात दिल्या जाप। आता बीजेपीच्या मॅनिफेस्टोत कसिनोची गरज ना, क्लीन पणजी मॅनिफेस्टो। इलेक्शन जातकच मादा इश्यूचेर तिनूय राज्यांक एकठांय बसून तोडगो काडपाचे जातले यत्न, येडियुरप्पा उलयलो प्रुडंटाकडेन। सडा जेलीच्या सुप्रिटेंडंटाच्या प्राथमिक चौकशी रिपोर्टा प्रमाण बाकीच्या कैद्यांनी गँगस्टर विनायक कारबोडकाराक मारिल्ल्यान तो सोपलो। ताच्या बाकीच्या कैद्यांकडेन खंय वायटपण आशिल्ले। मंगळारा ताका महाराष्ट्राच्या जेलीत ट्रान्सफर करपाचो आशिल्लो। काय फॉर्मालिटी जावंक नाशिल्ल्यान महाराष्ट्र पुलीस ताका व्हरपाक पावले ना। ही गजाल ताका कळ्ळी तेन्ना ताणें जेलीत मारबडय करून धुडगूस घालो। प्रकरणाची मॅजिस्ट्रियल चौकशी जावपाची आसा। सगळ्या कैद्यांक कोलवाळे शिफ्ट करतात। मंगळारा राती सडा जेलीत 45 कैद्यांनी धुडगूस घालो। जेल गार्ड धरून 15 स्टाफाक बडयले। जेलर क्रिटिकल आसा। 7-8 कैदी इंजर्ड जाल्यात आणि मेन म्हणल्यार अशफाक बेंगरेचो खुनी आरोपी गँगस्टर विनायक कारबोडकाराक जितो मारलो। मंगळारा मध्यानराती जाल्ल्या सडा जेलीच्या ह्या प्रकाराचेर जेलीच्या सुप्रिटेंडंटान आयजी प्रिझन्साक प्राथमीक रिपोर्ट दिलो। जेलींतल्या कैद्यांनी पयलींच्या केस्तावांचो राग काडलो। तातूंतल्यानूच मारबडय जाल्ल्यान विनायक कारबोडकार खंय सोपलो। जेलींतल्या खंयच्याच स्टाफान कारबोडकाराक हात लायला म्हूण रिपोर्टात म्हणिल्लें ना। कैद्यांचो पळपाचोय प्लान नाशिल्लो म्हूण अहवालात स्पश्ट केला। आयजी प्रिझन्सान हो रिपोर्ट आता सेक्रेटरीक दिला। या प्रकरणाची मॅजिस्ट्रियल चौकशी करपाक म्हूण प्रक्रिया सुरू जाल्या। इन्होंने भागने की भी कोशिश की थी ना सर? The walls are so high. Okay. इसके अपन कहाँ भाग जाएंगे? कोशिश हुई थी जिसके बाद आपके लोगों ने ओवर पावर करके इन्हें कैसे? Obviously, because see, it is not once they are out of cell means our staff has to take action. चीफ सेक्रेटरी ने कुछ रिपोर्ट मांगी? हाँ जी, obviously. In fact, I apprised Honorable Chief Secretary and I'm going to submit a report. प्रुडंटाक खासा सूत्रांकडल्यान कळिल्ल्या म्हायतीप्रमाण मंगळारा घडला तो प्रकार हो असो। विनायक कारबोडकाराक मंगळारा महाराष्ट्रातल्या जेलीत ट्रान्झिट रिमांडाचेर धाडपाचे थारिल्ले। मात सडा जेलींतल्या अधिकाऱ्यांनी ही गजाल कारबोडकाराक कळपाक दिवंक नाशिल्ली। मात कोर्टान क्लियरन्स दिवनय काय फॉर्मालिटी पुराय जावंक नाशिल्ल्यान कारबोडकाराक महाराष्ट्रातल्या जेलीत ट्रान्सफर करपाचो प्रोसेस उरलो। कारबोडकाराक परत कोर्टांतल्यान सडा जेलीत हाडलो त्या वेळार तो जेलींतल्या स्टाफाचेर बरोच चाळवल्लो आनी ताणें धुडगूस सुरू केलो। कांय जाणांचेर ताणें हातूय उखल्लो। कैद्यांकूय मारपाक सुरवात केली। ट्यूबलायटी आनी सीसीटीव्ही कॅमेराय फोडले। कारबोडकाराचो धुडगूस कांय वेळ असोच चालू आशिल्लो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण जेलींतल्या स्टाफान पयलीं कारबोडकाराक थंड करपाक ताका मारपाक सुरवात केली। दुसरे वटेन कारबोडकाराक लागून चाळवल्ल्या बाकीच्या कैद्यांनी काळखाचो फायदो घेवन कारबोडकाराक बडयलो। मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या सगळ्या गोंधळात गोंधळ करून एकमेकाकडेन वायटपण आशिल्ल्या कैद्यांनी आपले काम सादोवन घेतले। जेलींतले अधिकारी जेल ब्रेक करून कैद्यांचो पळपाचो प्लान नाशिल्लो अशें जरी म्हणटात तरी कैद्यांनी पयलीं खंय गेट मोडून पळपाचो प्लान केल्लो। मात भायर सगळ्याक पुलीस आशिल्ल्यान ते पळपाक पावले ना। रातच्या 2 मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स घेवन दक्षिण गोंयच्या एसपीन परिस्थिती कंट्रोलात हाडली। Actually an accused in a Maharashtra related case, so he had to be shifted out, but the jail in Maharashtra refused to take him. Now they couldn't have taken him to Kolwale again because he had committed a crime there, so he was brought here today itself. It seems that apparently it was because of him that the whole problem was created inside. What is the situation now, ma'am? Situation is fully under control. They have been taken, they have been overpowered and it is totally under control now. गँगस्टर अशफाक बेंद्रेचो कोलवाळे जेलीत खून केल्या उपरांत विनायक कारबोडकाराक सडा जेलीत शिफ्ट केल्लो। 6 महिन्या फाटी ज्युडिशियल कस्टडी खाला कारबोडकाराक सडा जेलीत शिफ्ट करतना क्रायम ब्रांचीन ताका एका वेगळ्या रूमात एकाडो दवरचो म्हूण जेल ऑथॉरिटीक शिफारस केल्ली। आता विनायक कारबोडकाराच्या घरातले स्वतंत्र चौकशी मागतात। विनायक कारबोडकार भाव विजय
काल कितें जालें, काल सकाळीं हाडलो धांक सुमार कोर्टाक ताका NDPS कोर्टान मर्डर केसी आसली ती आसपाक बेंगलोरची. मागीर थंयसरल्यान ताका कोण बांदलोस पेडणेकर येयलो ट्रान्सफर व्हरपाक. खंयचो सावंतवाडीचे लेटर पास जाले. थंयसरूच दवरलो कितल्यांक 2 दीस दवरलो थंयसरूच 2-3 दीस दवरले, पास जाले लेटर. मागीर दुसरी बस येयली व्हायट कलर टेम्पो ट्रॅव्हलर 1020 नंबर ती गेली हांगसर खंय रे सावंतवाडीच्यान परतना मागीर 9 सुमार गोंयान येयली. आल्तीन कोण आहा जज पळय ते कडेन येयलो, प्रोड्यूस केलो, सड्यार येयलो परतून 10:30 सुमार सड्यार पावलो दिसता तो. मागीर फुडें कितें जालें तें खबर ना. तो बांदलोस पेडणेकर आहा पळय तो धमकी दितालो हेका, तुका म्हणून सावंतवाडी धाडटलोच म्हणून. आनी तेजी केसी हांगसर आहा न्हू, हांगसर काबार करून आपूण तुका जेलीनूच मारतलो म्हणून. जेलर कोण आहा पळय तो विनायकाक म्हणटालो आपूण तुका जेलीनूच कवर करतलो दीस म्हणून. आनी खरोच तेणी कवर केलोच ताका. इन्क्वायरी ते करूंकूच जाय न्हू. पुलीस न्हू, हे गुंडा हे जेलींतले, हे पुलीस न्हू, हे गुंडा मेले व्हडले भुजिल्ले. तपास अधिकारी आता CCTV कॅमेऱ्यातली निमणी खिणांची फुटेज तपासतात. कार्बोडकाराक मारपी नेमको कोण ताका सोदपाचो यत्न चल्ला. प्रकरणाची मॅजिस्ट्रियल चौकशी जावं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दर वेळा इलेक्शना पयलीं कसिनोचो इश्यू येता. कसिनो मांडावी जाय काय नाका ताची जाप पणजेकरांनी बाय इलेक्शना हे पयलीं दिल्या. ताका लागून हो इश्यू करपाची गरज ना. पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकार उलयला. बुधवारा ताणें पणजे मॅनिफेस्टो रिलीज केलो. पणजे स्मार्ट क्लीन सिटी करपाचो प्लान. ते हांव नकळो, पूण पणजे हो जाहीरनामो इज फॉर द सिटी. मॅनिफेस्टो आमी जाय ते पॉयंट घेतल्या. पणजेकारां खातीर पणजेच्यो ज्यो गरजो आसा त्यो सगळ्यो हातून आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक इलेक्शनाक हो प्रश्न, म्हज्याय बाय इलेक्शनाक हो प्रश्न आयिल्लो आनी म्हाका दिसता पणजेकारांनी हाका उत्तर दिल्लें आसा. हो प्रश्न प्रत्येक इलेक्शनाक येता. म्हाका दिसता डेफिनेटली पणजेकारांनी हाजेर उत्तर दिलां. Personally, I am against casinos. I don't encourage casinos. I don't encourage this business. पूण खंयच्या तरी पयलींच्या गव्हर्मेंटान, आदल्या गव्हर्मेंटान एक निर्णय घेतला. गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो it has to be honored till it is expiring. It is not about shutting the casinos, but shifting of the that's what. That the government will take the necessary action. So, तुमच्या अजेंडात घालले ना की शिफ्ट करतले म्हणून. This is of the government. This decision, MLA cannot implement this decision. It is a government decision. Question of implementing. Manifesto तरी किती असून गरज. Sir, but it is not an MLA's decision. So, तुमका जेन्ना रिबंदर नाका असली कशी तुम्ही तेंच्यान धाडून घातली. पण हांगा पणजेचे मूव जायना. This is a separate issue. I have answered it. म्हाका दिसता आमी एक पावल फुडें वचया. इलेक्शन जातकच म्हादय इश्यूचेर तिनूय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांक एकठांय हाडून तोडगो काडपाक यत्न करतले म्हूण कर्नाटकाचो आदलो CM येडियुरप्पा उलयला. ट्रिब्युनलाची स्टे आसतना कर्नाटक म्हादयचेर काम करता म्हूण प्रुडंटान विचारले तेन्ना येडियुरप्पान इतलीच जाप दिली. चड उलयलो ना. देश आनी राज्यांचो विचार करून तिनूय मुख्यमंत्र्यांनी खंय एकठांय बसचे. तो ताळगांव कामरा वाठारात BJPच्या दत्त प्रसादाच्या प्रचाराक आयिल्लो. Your stand on Madhai issue? Only after this election we will discuss in the interest of the country, in the interest of the state, whatever decision they are going to take, we will sit together and we will try to finalize afterwards. At the time of election, we don't want to discuss that issue. Afterwards, we will discuss and finalize. But you will support the diversion of water? Pardon? You will support for diversion of water? We will think, all the chief ministers will sit together and we will discuss and amicably we are going to settle the matter. You want amicable solution out of the court? You want amicable solution out of the court?
tribunal? I have got full confidence in the tribunal or in the court or together with all the chief ministers. We will sit and we will finalize the issue after the election, not now. I don't want to discuss anything at the time of election. Afterwards, we will sit together. Despite of court order, the work is still going on. Pardon? Despite of court order, tribunal order, work is still going on at Madai. No, that's why I am telling you now I don't want to discuss anything. Afterwards, we will sit together in the interest of the state. We will finalize. Now I don't want to comment on such. Okay. Thank you. Are you in support of out of the court settlement, sir? Pardon? Are you in support of out of the court settlement? No, that all depends upon the chief minister's opinion. I can't take any decision. Our chief ministers will sit together, all the three chief ministers. They will finalize the issue after the election. So according to you, what is the best solution? According to you, what is the best solution? Huh? According to you, what is the best solution? No, I don't want to comment now. This is not the time for me to discuss all these things. Thank you, sir. घेऊया एक ब्रेक.